Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर दीप भंडारी, गोंयचे नामनेचे हाडांचे दोतोर म्हणजे ऑर्थोपेडिक कन्सल्टंट, आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर दीप भंडारेन MBBS ची पदवी युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बेच्यान मेळयली. तशेंच तांणी MS इन ऑर्थोचें शिक्षण मेळयलां. डॉक्टर भंडारेन वेगवेगळ्यो शस्त्रक्रिया केल्यात आणि तांचें खाशेलेपण म्हळ्यार डिफॉर्मिटी करेक्शन, लेग लेंथनिंग अँड इक्वलायझेशन. अर्थरायटिसच्या केसीन ते जॉईंट रिप्लेसमेंटची शस्त्रक्रिया करतात. डॉक्टर दीप भंडारे फुल टायम कन्सल्टंट म्हणून गोंयच्या एका नामनेच्या हॉस्पिटलांत काम करतात. तशेंच ते प्रायव्हेट प्रॅक्टीस देखून करतात. डॉक्टर नमस्कार. आयज ही कार्यावळ तुमकां येवकार. हॅलो दोतोर ही कार्यावळ म्हणजे आमकां पेशंट जे आसता ते घरा कडेन डायरेक्ट फोन करतले आनी आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. ह्या दोना पैकी एका नंबराचेर फोन करात. तुमच्यो ज्यो शंका आसात, हाडांच्यो तक्रारी आसतात ताचे विशीं विचारात. आमचे कडेन तज्ञ डॉक्टर आसात, एक्सपिरियन्स आसात आनी गोंयांत अतिशय फामाद आनी प्रसिद्ध असे डॉक्टर आसात. दुसरी गोष्ट, फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात आणि प्रिफरेबली बाय चॉयस आपूण अमक्या डॉक्टराक मेळिल्लो, तमक्या अशी लोकांची नांवां सांगू नाकात. आपूण डॉक्टराक मेळिल्लो आनी अशें सांगलो अशें विशीं तुमी म्हटल्यार चलता. जस्ट फॉर म्हणजे कोणाचे बदनामी जावपाक जायना आनी कोणा विशीं कोणाक वायटय दिसपाक जायना. मातसो डॉक्टर जस्ट टू स्टार्ट द शो म्हणटात तशें म्हाका सांगा की गोंयांत आतां तुमी इतकी वर्सां ऑर्थोपेडीक प्रॅक्टीस करतात न्हय, तुमकां अशी खंयची दुयेंसां चडशी कॉमन अशी दिसून आयल्यात? वेल, इतल्या वर्सांनी ऑर्थोपेडिक्स किंवा दुयेंसांनी खूब बदल जाला. म्हणजे जवळ हांव जवळ 40 वर्सां ऑर्थोपेडिक्स करता. तातली जवळ 30 वर्सां प्रायवेट प्रॅक्टिसीन करता. 32 वर्सां. आनी अशें दिसून आयलां आतां, एक म्हणजे हांगा रोड ट्रॅफिक एक्सिडंटचें प्रमाण भयंकर वाडलां. बरोबर. दुसरें, सुरवातीक जे रोड ट्रॅफिक आसताले ते तितले सिवियर नासताले, तितले गंभीर आसनाशिल्ले. बरोबर. जे आतां चड गाडयो जाल्या, फास्ट गाडयो जाल्या, पॉप्युलेशन गाडयांचें वाडलां, 2 व्हिलर वाडले आनी आतां मेळटा ते आमकां पॉलिट्रॉमा म्हणजे मल्टिपल इंजरी, हार्ट मोडटा, चॅस्ट इंजरी, ब्रेन इंजरी, एबडॉमेन इंजरी, पोटाक मार, छातयेक मार, तकलेक मार, अशे खूब प्रकार आमकां दिसून येता. बरोबर. दुसरे चड वाडला म्हणटा ती कॉम्प्युटर रिलेटेड डिझीजीस म्हणटा जे तांकां, म्हणजे मान दुखता, फाट दुखता, हातान पेन वता. बरोबर. आनी हें प्रमाण भयंकर वाडलां. कित्याक? एक म्हणजे 2 व्हिलर, दुसरे यूज ऑफ कॉम्प्युटर्स आनी बॅड एर्गोनॉमिक्स. म्हणजे जे बसतात ते लोक व्यवस्थित शिस्तबद्ध बसनात, कशे बसतात. म्हणजे जसे काय लोक कोणाचे आडवे पडून वाचपाची सवय आसता, कशे रावन लॅपटॉप आणि हे जे हँडल करतात, मोबायल्स किंवा बाकीचे सगळे त्यांचे स्मार्टफोन. तर डॉक्टर आम्ही म्हणटाले की एर्गोनॉमिक्स नाही, हे जे म्हणजे ज्यो बसपाची पद्दत आसा किंवा स्पेशली हे जे तुम्ही म्हटले की दीज आर मोर कॉमन इन द यंगर जनरेशन. मोर कॉमन इन यंगर जनरेशन. मोर कॉमन पीपल हू यूज लॅपटॉप्स. लेट मी बी स्पेसिफिक. कित्याक हांवें अशें पळोवन आयलां की लॅपटॉप म्हणजे लॅप म्हणजे कितें मांडी, टॉप म्हणजे कितें मांडयेचेर. पण लॅपटॉप चडशे लोक डेस्काचेर दवरतात आनी वापरतात. लॅपटॉप बसपाक वापरपाक एक प्रकारची मेथड आसता, एक प्रकारचे जे नियम आसता ते 99% लोक पाळिनात. अच्छा. आनी ताणें हे मानेची दुखणी, हाताची दुखणी, तरेतरेची कॉम्प्युटर रिलेटेड डिजीज म्हणजे कॉम्प्युटराक रिलेशन आशिल्ले प्रॉब्लेम्स आमकां दिसान दीस पळोवंक मेळटा. अच्छा. पण हाव यू कॅन अवॉइड इट, म्हणजे हे कशें ओवरकम करूं डॉक्टर? हाका ओवरकम करपाक हरशी नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे जर विचार करीत आपूण बसता कसो, आपल्या स्क्रीनचो लेवल कितलो आसा, कॉम्प्युटर स्क्रीन, आपूण बसतना आपले फाटीची बरोबर प्रकार फाटीक तेकून बसता की ना, हात कसो दवरता, मान कशी दवरता, इतलो जर मातसो विचार करीत ही दुखणी वता, टाळू शकता. आनी जे आता प्रत्येक जण म्हणटा आपल्याक स्पॉन्डिलायटीस जाल्या, ते खरें स्पॉन्डिलायटीस न्ही. मानेन दुखले म्हणजे स्पॉन्डिलायटीस न्हय. बरोबर. हे म्हाका बरें ह्या प्रोग्रामातर्फे क्लियर करूंक जाय सगळ्यांकडे. डॉक्टर, म्हाका सांगू एक प्रश्न आयला. हॅलो. या
हांव दीपक तोडणकर सॅप्टेकन उलयतां. हा दीपक बाब प्रश्न विचारात. माझे मातशे जॉयंट दुखता पांय आनी धोपराचे. म्हाका सांगा नाही पाय म्हणजे काय फक्त डॉपर दुखता आणि खंय दुखता? धोपरांनी सकयले मातशे ते पोवटे असता ते. पोवट्यांनी दुखता आणि डॉपरा दुखता. एज कितें म्हटले तुमचे? एज 38. 38. आणि काम कितें करता? काम हांव गोल्डस्मीथ. कितें करता? गोल्डस्मीथ शेट हांव. हा अच्छा म्हणजे तुम्ही अशे मांडी मोडून बसतात? सकल ना वयर बसता. वयर खुर्चेर बसता? वेट. हय. आणि तुमचे वजन? वजन आसा 84. 84. आणि हाईट कितली असतली अंदाजे? हायट 5.8. 5 म्हणजे मातशें चड आसा. मातशें वजन चड आसा. तुमकां जाल्यार डॉक्टर विचारता ही इज ऑनलायन. अच्छा. आणि तुका चड केन्ना दुखता? वयर चडटाना, सोपणा चडटाना? सोपणा चडटाना मातशें दिसता हेसान. आणि सकल बसून उठटाना? ना तशें काय ना. संडासाक आमी वयर बसता. म्हटल्यार सकयल बसून बसलो जाल्यार केन्ना दुखता. चड करून अशें पळय तूं म्हणटा चड करून हे प्रकार आसता की वजन वाडटकच हे गजाली जातात. अशें. सो मातसो वेट रिड्यूस करीत आणि थोडेशे पायांक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजीस जे असता धोपराचे किंवा सायकलिंग किंवा वॉकिंग हे रेग्युलर जर जायत जाल्यार हे प्रॉब्लेम तूं कंट्रोल करू शकता. म्हणजे फक्त वजन कमी करपाचें आणि काय ना. हय तूं सांगता ते पळयत जाल्यार फक्त वजनाचो प्रॉब्लेम काय दिसता म्हाका. बरोबर. ओके थँक्यू. तुमच्याकडे एकदा येऊन गेला हांव. अच्छा. बरें आसा म्हणजे अशें सांगिल्लें आसतलें. बरें. बरोबर. हे एक सर केन्ना डॉक्टर कितें जाता न्हय हांगा ऑनलायन कन्सल्टेशन अशें बी जाता म्हणजे देर इज एडवांटेज जाल्यार डिसएडवांटेज आसा. म्हाका असो एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर. हा म्हाका हिप जॉयंट घातला. हिप जॉयंट. हय 4 वर्सां जाली हय. हिप जॉयंट. आता कितें फुडें म्हाका भंय बीन आसा सो केन्ना केन्ना त्रास जाता म्हाका अशें. वय कितलें तुमचें? म्हाजें वय 39. कित्या खातीर म्हण हिप जॉयंट घाल्लो? म्हाजें एक्सिडंट जाल्लो आनी ते एक्सिडंट जालो आनी ते मागीर मातशें आनी परत हे आणलें हायट मातशें क्रॅक जाल्ली. आतां कितें त्रास जाता? आतां मातशें न्हिदलो सकाळीं न्हिदलो काय ना उठ्ठाना मागीर त्रास जाता. आनी मागीर चलताना? चलतना मातशें त्रास जाता आनी मागीर परत सारको जाता. म्हणजे तुका मातशी स्टिफनेस जाता आसतली सकाळीं उठल्या बरोबर त्रास जाता न्ही? हय हय हय. एक्सरसाइज कितें करता जॉयंटा खातीर? करता एक्सरसाइज करता अशें हात पांयांक लायता अशें दोनी. नाही जॉयंटाचे हिप जॉयंटचे एक्सरसाइज तुका शिकयले आसतले ऑपरेशन जातकच. ते रेग्युलर चालू दवर. म्हणजे तुजो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता की जॉयंट मातसो स्टीफ जाता. स्टीफ म्हणजे घट जाता. मुवमेंट करीत रावशी जाल्यार मसल आनी जॉयंट बरो उरता आनी हे प्रॉब्लेम जावचे ना. आणि डॉक्टर फुडें मागीर कितें त्रास बीन जावंक शकता? नॉर्मली कांय जायना. तूं मातशें कॅर घेवपा जाय. सकल बसूं नाका. वेट वाडूंक दिवं नाका. बाकी सगळें केलें जाता. आणि डॉक्टर म्हाजी आतां सकल पांयांक पेटी आहा धपार टू सकल पांयांक पेड आहा ती डॉक्टर काडपाची. आतां केन्ना बसयल्या? 4 वर्सां जाली. 4 वर्सां जाली. एक म्हणजे पयलीं म्हणजे त्या ज्या डॉक्टरान बसयला तो तुमकां बरो तज्ञ एक्सपर्ट ओपिनियन दिवं शकतलो कारण तांकां नक्की खबर आसतली ती कसल्या टायपची बसयल्या. म्हाका दिसता ज्या डॉक्टरान तुमकां बसयला ताचो सल्लो घेवप चड इम्पॉर्टंट जातलें. डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो. Yeah, I am Maria from Tangent. मारिया बाय विचार प्रश्न. Yeah, I have my fingers suddenly swelling just below my nails, and also my ankles are getting swollen. Both. Sorry. Both ankles. Yeah, both the ankles. Yeah, is it painful? Not painful actually. And what is your age? I'm 53 years old. Okay, I should say 53 years young. And what about your profession? I'm a teacher. Standing. You have to stand most of the time? Yeah, I do. Okay. Are you on some medications? No, nothing. Sure. Okay. Do you swell in the morning? सकाळच्या सुस्ता की सांजच्या सुस्ता? No, it's all there, all the time there. Does it vary? It's most of the time is in morning, yeah. Mostly morning it swells? Yeah. Okay. Joint swell or the whole leg swells? No, only my ankles. Only the ankle? Yeah, only the ankles. Are you overweight by any chance? Not exactly, doctor. Okay. Any diabetes? Nothing. Kidney problems? Nothing. Okay. My fingers, only the third finger
at just below the nail. Just below the? Just below my nail. Oh, nail on the knee. No, nail, I said, nail. Yeah, Okay. but My what? fingernail. No, your nail. Where is the swelling? Swelling is below the ankle. Ankle, I told you. At the of ankle, my yeah, legs. yeah. And my hand fingers. And your hand finger. Yeah. Is it painful? Little. Can you move it fully? Can you make a Hand fist? finger. Sorry? Can you make a fist? Yeah, I can. In the Okay. morning also? Yeah. Okay, it could be just getting some. turned sort of, you know. No, this could be just that your profession of standing Yeah. could be. But Yeah. if you say joints are moving freely, don't worry. Yeah, but what about my fingers, doctor? Your fingers only. You said you can make a fist, you can move it freely. Yeah, I can move it very freely. There is no pain. No. But still there is, I think you better consult an orthopedic surgeon. Okay. But doesn't look to be anything sinister. Don't worry. Okay. मस्त सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. या. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. डॉक्टर म्हाका जाणा म्हणजे एक सायड लेफ्ट सायडीन फुल लेफ्ट सायडीन एक्चुअली म्हाका फाटीं सांगलेलें तर म्हजो एक नर्व कंप्रेस जाला आहा म्हणून आनी म्हाका ते सायडीन न्हिदोंक जायना. हय. आनी आतां 2 म्हयने जाले जाणे म्हणजे फ्रॉम द नेकाचे शोल्डरासान म्हणजे लेफ्ट हँडाक रायट अप टू द थंब म्हाका पेन येता. हां. आणि इतली पेन येता तर म्हजो थांब जाणे म्हाका फाटल्यान पासून म्हणजे टर्न केला आणि ते आड म्हणजे एकदम दुखता सारकें. म्हाका हांगसर म्हाका ताणें आर्जिलाच्या डॉक्टराची धाडलें ताणें म्हाका ते पेन किलर दिलें ओन्ली फॉर सम टायम रिलीफ मेवली. ताणें म्हाका सांगलें फर्मेंट कर आनी ताणें एक ट्यूब दिलो ते लावपाक पूण म्हाका इट डिडंट वर्क. आतां कितें करपाचें डॉक्टर? तुका दुखता त्या रिस्टाचेर न्ही थंबा कडेन. होय म्हाका सारकें म्हणजे हे म्हणजे आतां रिस्ट हा न्ही हय. रिस्टाच्या ते थांबा लागीं सारकें म्हाका एकदम पेन येता. आणि कितें बारीक काम टर्न बी करतना दुखता तुका. होय होय एकदम दुखता. टर्न करतना बेंड करतना दुखता थंब. करेक्ट? होय होय तर सामकें तें आड सारकें न्ही. करेक्ट. डायबिटीस आहा? ना डायबिटीज ना म्हाका खाली प्रेशर हा. ओके. तुका चड करून तो थंबाचो टेंडन रिस्टा कडेन बोनाक शिरकता, घट जाता. होय. तें जालां आसतलें तुका. तुका डॉक्टराक मेळचें पडटलें. फाटींतल्यान म्हाका एक फावटी म्हाका बेल्ट बा दिलेले हा डॉक्टर. हय. हांवें तुका कन्सल्ट केलेलें अजून मांद्रे क्लिनिकान. करेक्ट. सो चड जर ते कमी जायना केन्ना केन्ना सर्जरी करून सोडोवचो पडटा नर्व. सर्जरी करून. हय, तो टेंडन सोडोवचो पडटा. तुका तशें जालां आसतलें. डॉक्टर कितें म्हणटालो फाटीं हांव पळय गेलेलें आर्सिलान तर डॉक्टर म्हाका सांगतालो नाल्यार इंजेक्शन दिवचें पडटलें ते हाची म्हणून. बट दॅट कॅन कॉज अ सायड इफेक्ट ऑल्सो न्हय. हय, इंजेक्शन आसा पळय ते टेम्पररी काम करता, केन्ना केन्ना रिपीट जाता. ओके डॉक्टर. पूण आनी त्या जॉयंटाक आनी कांय प्रॉब्लेम हे आनी कांय हे ना? ना ना ना. आयदर इंजेक्शन करून थोडे दीस बरें दिसता मागीर परत जाता. सो त्या खातीर बेस्ट इज सर्जरी. सर्जरी. आनी स्टेरॉइडचे सायड इफेक्टूय आसता थोडेशे. बेसिकली मॅडम आयकून घेयात कितें आसा न्हय म्हाका दिसता तुमचो जो प्रॉब्लेम आसा तो बेटर यू कन्सल्ट डॉक्टर म्हणजे ताका पर्सन फेस मेळटले तेन्ना इट विल बेटर म्हणजे एक्झामीन करून तुमकां ट्रीट करपाक मेळटलें बिकॉज यू ऑलरेडी कन्सल्टेड अ डॉक्टर एंड ऑलरेडी डॉक्टर हॅज गिवन द ओपिनियन. म्हाका दिसता दॅट विल बी बेटर. मस्त सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. या. मागीर तकली सकयल घातल्यार आनी वयर काडल्यार गुंव येता म्हाका. हां हां. काम कितें करता? हांव काम पिवन. अच्छा. आनी एज कितली? एज 53. 53. वेट? की सर? वजन वजन? वजन 54. 54. कानाचो कितें प्रॉब्लेम आसा? कानाचो अशें म्हणलां म्हाका कानाचे मातशें प्रॉब्लेम आहा म्हणून. आसा. हां हां. कानाक लागून एडमीट आलो आतां कानाच्या हेका लागून. अच्छा अच्छा. पण अशें आसता पळय सकयल पळोवन वयर पळयतना घुंवळ येता किंवा सकयल बसून उठलो की मातशें घुंवळ येता किंवा बॉडी टर्न केल्यार म्हणजे बेडार बी टर्न केल्यार मातशी चक्कर येता. ते खूबदां काना खातीर जाता. ओके. सो कानाचो ट्रिटमेंट मातसो सारको करीत जाल्यार तें सारकें जातलें तुजें. ओके ओके ओके. हा, इट्स ओन्ली मोमेंटरी गिडिनेस. थोडो वेळ जाता ते, चड वेळ जायना. ओके ओके. सो कानाचो ट्रिटमेंट करून घे सारको. ओके डॉक्टर. ओके. म्हाका दिसता डॉक्टर हो जो प्रश्न आशिल्लो तो मातसो हांव फुडें ट्रॅक करता. आतां ताणें सांगलें ना की तुमी म्हटलें की तो कानाचो प्रॉब्लेम आसतलो म्हणजे घुंवळ कशें येतात आनी ऑफन म्हणजे आय एम नॉट सेईंग ओन्ली द पेशंट्स इवन एट टायम्स म्हणजे आय एम विटल प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट अशें